Beloved brothers and sisters, on the ninth day of the novena, our theme is Pilgrims of Hope, Joyful and Courageous Witnesses. Today we pray especially for missionaries and for the persecuted church. Father Agnello had a deep desire to be a missionary and dedicate his life to spreading the gospel. Through both his words and actions, he embodied the spirit of a missionary. He consistently offered special prayers for missionaries, especially during the Eucharist, and always kept their work in his thoughts. His life itself became a testament to the good news of Jesus Christ. Go into all the world and preach the gospel. Following this command of Jesus, many missionaries leave their country, village, and home to proclaim the good news of Jesus in foreign lands. Their work faces many challenges. They face persecution for proclaiming the name of Christ. We pray that God may protect them so that they bear fruit in their missionary work. Likewise, we too are missionaries through our baptism. We pray for the grace to proclaim Jesus through our lives and to be His courageous witnesses. फॅमिलीच्या इंतेसवा पासत मागता क्रिझॉल आणि मेलनोरा पेरेरा उतोड्डा सावियो पेरेरा देवाक दिनवासता आणि बोरी भलायकी मागता जॉसलिन रॉड्रिगीस तालिगांव आयवो एलिसियो फेर्नांडीस आजच्या काळजाच्या दुयेंसांतली पिकोवणी फावो जावंक मागता रुई फेर्नांडीस पेंजीम बेनावली तावन फिरगोसकारां आपल्या पादविगारा आनी पादकुरा तावन ह्या मिसान भाग घेतात तुमच्या इंतेसवा पासत आमी मागता सगळीं उबी रावया यादनिकाक योगा दिवया Munchan katir, munchan modlo, otra teva, ni voloro, vito sotaya ni kamto, no man, no man, no man demoniara, oi bo, oi ma. No man, no man, no man demoniara. Oi bo, moi ma votea deva. Deva naman. आमचे मुखार आमच्या नांवान देवा मुखार उबो रावच्या सोदांच दोया नो मान नो मान नो मान देव मोडयारा ओय ओ मोय मा वोत्या देवा बाबाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचेही नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू मोगाल भावा भयणीनो मानेवंत आग्नालाचे 98व्या पुण्यतिथीची तयारी आमी करता आयज नोवेनाचो नवो दीस आनी आयचो विशय जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवशान जिविताची यात्रा करुया आयज किरीत भाशेन मिशोनार मिसांव आनी आपल्या भावार्थ खातीर
पिढापीड सोंसतले पवित्र सोबे पासत आमी मागतांव. वचात सगळ्या संवसाराक शुभ वर्तमान परगट करात. ही जेजूची आज्ञा पाळून जायते मिशनार आपलो देश गांव गोराबो सोडून पयस पयस गांवांनी जेजूची बरी खबर परगट करतात. तांच्या वावरांत तांकां जायत्यो आडखळ्यो आसतात. क्रिस्ताचें नांव उच्चारतात तांकां दुमाळो सोंसचो पडटा. तांकां गोठाय फावो कोर म्हूण आनी तांचो मिशनरी वावर फळादीक कोर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. तेच परी आमी सगळीं आमच्या बावतिजमा वरवीं मिशनारां तर आमच्याय जिविता वरवीं आमी जेजूक परगटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवाशान जिविताची यात्रा करूंक देवाची कृपा मागुया. प्रितीच्या भावणीनो, ही कांय बरी सुरवातेची उतरां आमच्या मनान कळून भक्तीपणान हे मिसांत वांटो घेतना आमी सगळीं जेजूची मिशनार कशी ओळखून घेवन जायते फावटी आमी जेजूचो वावर करूंक चुकता. मिशनरी गांवांत वावुरतल्या भावा भयण्यांक आदार दिवंक फाटीं उरता. आमच्या कुटुंबांतूच एक बरें मिसांव परगटूंक आमी जायते फावटी फाटीं उरता. हे वेळार सगळे आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी जेजू लागीं बोगसणे मागून म्हणया, हांव पातकी सोर पदवेदार आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासत लागीं सदांच साकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Soña kakrutko, soña kakrutko, Krista kakrutko, Krista kakrutko, soña kakrutko, soña kakrutko. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुजे उगणीत जाणवायचे मांडावळीन तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणांत तुजे पवित्र सुबेक वांटो मेळचो म्हूण तुवें निर्मिलाय. तुज्या नांवा खातीर मिशनरांक आनी कोश्टांत दोगतांक सांपडलेल्यांक आमच्या भावा भयणीक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोटाय दी. सोंसणिकायेन आनी मोगान तांची काळज सांबूर आनी आपल्या कोश्टां कांतांनी तुजेर विस्वास सांबाळून तुवें बासायलोल्या सासनीक जिविताची खोरी आनी विस्वाशी साक्षीदारां ती जावं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जे येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितलीं सोबीत पावलां तीं दोंगरा वयल्यान चलून येता तांची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगोडटा अशें तो सियोनाक सांगता. तुजो देव राजवट चलयता, शीत दिवन आयक. तुजें राखणें आपलो तालो वयर काडटा. ते सगळे एकाच ताल्यान आदोता. कित्याक सर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपलेच दोळ्यांनी तो पळयता. गोठण जाल्ले जेरुसाल्याच्या गोरा निवासानो कुशालकायेचो उद्गार सोडटा. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक बुजयता.
जेरुसालेची सोडवण कोत्ता सोर्वेस्पोर आपलो बावलो झुजांक तयार करता आनी पितुमेच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सगळीं म्हणुया. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्परान रोचून गाव. नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोड्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यान जोयत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायेलाचे कुल्लेताय आपलो तीर विस्वासी मोग मोनान दवर सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांचे दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. आखे पवित्र आखे पृथ्वी गोणगोणान सर्वेस्पराच्या मानान कुशाल गितां घोडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नाऱ्यो हातान धरून वेगवेगळीं वाजोत्रां घेवन सर्वेस्परान गितां गाव. तुरतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सर्वेस्परा रायाची तोंतोरीत वाकाडणी कोर. जबाब. शेकांशेक प्रितुमेचेर देवाची सोडवण फांकली. शिव वर्तमानांक सगळीं उबी रावया. Zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora. Zoi sorvespora, zoi zoi. जो कोण मोग करता तो देवा ताईन जल्मला आनी तो देवाक ऑल्कोता. Zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi zoi. Zoi sorvespora, zoi sorvespora. Zoi sorvespora, zoi zoi. Sorvespor तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. मातेवा बोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. लोकांची उरपोजी पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे सीस ताची सुरशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. कशी मनान गरीब ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. शांत ती सुभागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुभागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक तांदेतात आनी बुकेतात ती सुभागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दयाळटी सुभागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितळटी सुभागी, ती देवाक पळयतली. सवस्ताय करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सुस्तात ती सुभागी, सुर्गीचे राज तांचे. म्हजे खातीर तुमकां अपमानतीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्साचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुभागी. कुशाल आनी संतोश बरीच जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका क्रिस्ता.
प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मानेवन आग्नेल हाची पुर्बेची लागशिल्ली आमी तयारी करता. आयज आमी तिंगशीर पावले. फाल्यांच्या दिसाक आमी परोप समोर उरतल्या. आनी हेच निमतान आयचे ह्या मिसाचो सेवा धर्माचो विशय विचून काडला. जेजूक पुरगुटूंक आनी ताचे दिरादीक गोवाय जावंक बोरवश्यान जिविताची यात्रा चलुया. प्रितीचे भाव भयणीनो, एक मनीस जेन्ना आपल्या जिवितान कसली यात्रा करता तेन्ना ताचो एक एम आसता. आपूण खंय वेतलो आनी थंयसर पावतच आपूण कितें करतलो, त्या जाग्यार आपूण कित्याक वेतलो. तेच परी दर एका मनशाच्या जिवितान हे समाजांत आमी जियेतना ही यात्रा आमी करता. आनी आमचे जण एकल्याच्या जिवितान एक एम आसूंक जाय, गोल आसूंक जाय की आमी संवसारी यात्रा करता तेन्ना सुर्गीच्या राज्यान पावूंक आमची यात्रा आमी बरी भाशेन चलोवंक जाय. तर प्रितीचे भाव भयणीनो, आयज हे मिसान आमी जी भावां भयणां मिशनरी गांवांत वावुरता, मिसांवांत जी भावां भयणां आसा तांची पासून मागता. आनी आयज आमचो नियाळ फुडें व्हरतना आमी जण एकली कशे भाशेन जेजूची दिरादीक गोवाय जातली ताचेर आमचो नियाळ करुया. प्रितीचे भाव भयणीनो, ग्राम स्टेन्स हो आमचो भाव ऑस्ट्रेलिया गांवचो ओडिसा गांवांत जायतो वावर करूंक लागलो. जे भावा भयणांक लेप्रसी जाल्ली, जी भावा भयणां कोश्टवतालीं, जी भावा भयणां गरजेक सांपडलेली, असल्या भावा भयणांचो तो जायती काळजी घेतालो. जी भावा भयणांक शिकोवप नासलें, भुरग्यांक शिकोवप नासलें, तांकां आदार करतालो. आनी एक बरो दोतोर कसो थंयसर तो वावुरतना दुसरी जी भावा भयणां ताचेर जायती नाटकाय करतालीं, ताचेर जेलस जातालीं. आनी असले घडयेन हो भाव जेजू खातीर आपले मिसांव फुडें व्हरत आसलो. आनी एका दिसा कितें घडटा, ताका ल्हान दोग पूत आसले, एक 10 वर्सांचो, एक 6 वर्सांचो. तांची नांवां फिलीप आनी तिमोथी. ताचे बायले बरोबर तो बरी भाशेन जियेतालो. एका दिसा प्रितीच्या भाव भयणीनो, ताची ल्हानशी एक कार आसली आनी कारांत तो रातचे आपले पुता बरोबर न्हिदतालो. आनी न्हिदता तेन्ना ताचे कांय दुस्मानांनी जे ताचेर जेलस जाताले, नाटकायेन बोल्लेले. हो ताचो सगलो बरो वावर पळोवन स्टॅन स्वामी, आमचो ग्रांड स्टॅन स्टॉट स्वामी, गाड्यांत न्हिदलेलो आसतना आपल्या दोगूय पुतां बरोबर ताचे गाडीचे सायडीन सगळें पेट्रोल घालतात, ताचे गाडयेचेर पेट्रोल घालतात आनी उजो पेटोवन तिगांकूय थंयसरूच लासून उडयतात. प्रितीचे भाव भयणीनो, दोगूय ताचे पूत इतले किल्लूच मारताले, बोवाळ मारताले, पूण कोणाचोच त्या वेळार तांकां आदार नासतना थंयसरूच ते लासून सोंपतात. प्रितीचे भाव भयणीनो, ताची गोरकाण तांकां बोगसणे दिता आनी एके भाशेन दाखोवन दिता आपूण खऱ्यांनीच जेजूची गोवाय, आपलो घोव, आपले पूत जो वावर ताणें केला तो जेजू पासून केला म्हूण मानून दिता. मोगाचे भाव भयणीनो, आयचे पयले वाचपांत आमची नदर घालुया. इजायस प्रवादी बरे भाशेन सांगता एक मिशनर कसलो जावंक जाय. एका मिशनराची तो तोखणाय करून म्हणटा, आमचे सगळे कुडीचे सान्याकीन दर एक पावल एका मिशनराचें जावन आसा सोबीत पावल. इजायस प्रवादी जो मिशनर आसा ताच्या पावलांचेर नदर घालता, न्हय ताच्या वावराचेर, न्हय ताच्या उतराचेर, पूण जी पावलां तो चलता ताचेर नदर घालता. आनी फुडें म्हणटा, एक मिशनर आपली पावलां चलता तेन्ना ती आपली पावलां झुरयतात, रोगत येतात, ताची पावलां सुजतात, तरूय जेजू खातीर, देवा खातीर आपलो वावर ते फुडें व्हरतात. प्रितीचे भाव भयणीनो, आयचे शुभ वर्तमानांत जेजू बरी शिकोवन दिता. भाग्यां जायते पावटी आमी तें आयकल्यांत, जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमी ती पुरगोटल्यांत, पूण शेकी निमणे गुणींत जेजू म्हणटा, जी कोण प्रमाणीकपणान जियेतात, सोंसणीकायेन जियेतात, दुमाळो पडटात, कोश्ट येतात तेन्ना पासून आपले मोगा पासत वावुरतात, ती खऱ्यांनीच सुभागी. आनी हांवें सुरवातीक सुरू करता तेन्ना म्हणलेलें, आमी सगळीं आमची यात्रा करता आनी यात्रा करतना जेजू पासत वावुरतना सुर्गीची वाट चलतना जायते पावटी आमच्या जिवितांत हे कोश्ट दुमाळो आमकां सोंसचे पडटा. पूण जेजू म्हणटा, असले कुडींत पासून
आमी तीर रावूंक जाय, धीर धरूंक जाय आनी जेजूचो पाटलाव करूंक आमी फुडें वचूंक जाय. प्रितीचे भाव भयणीनो, म्हजो एक यादनीक इश्ट जो मिशनरी कसो वावुरतालो, मिसांवाच्या गांवांत कसो वावुरतालो, ताचे लागीं विचारलें, तुजो अणभव कितें, तूं कशे भाशेन वावुरता? आनी तो म्हणोंक लागलो, इश्टा म्हज्या, एका मिसांवाच्या गांवांत वावरूंक इतलें सोंपें न्हय. ते भावा भयणाचे कोश नियाळूंक इतलें सोंपें न्हय. जायतीं भावा भयणां आसात जांकां जेवण काण मेळना, तांकां मीस मेळना. म्हयन्याक एक पावटी तांकां मिसाची भेट मेवता. आनी जरी तर ती इगोर्जीत मिसाक येता जाल्यार कांय पावटी तांकां एका दिसाची वाट चलून येवची पडटा. इतले कोस तांकां पडटात. जायतीं भावा भयणां आसात उपाशी न्हिदतात. न्हेसूंक सारके तांचे लागीं कपडे ना, भुरगीं वेगळींच आसतात, शिकूंक पयशे ना. इतले कोस त्रास आमची भावा भयणां सोंसतात. ते आमी आमचे दुसरे भावा भयणांक जांचे लागीं घोडटा दुसऱ्यांक दिवंक तांकां आमकां सांगूंक जाय म्हूण हो भाव आमकां सांगतालो. प्रितीचे भाव भयणीनो, हांवें ताका विचारलें, तुजे कोश कितें तांचे बरोबर वावरूंक? तो म्हणटालो, जायते किलोमिटरांची वाट चलून वचची पडटा. पांय भरून येतात, पांय सुजतात, कांय पावटी पावलांनी रोखता येतात. प्रितीचे भाव भयणीनो, असले वावर आयज आमचे मिशनरी गांवांनी जायते यादनीक मातृभूमी करतात. आमचे पिलार संस्थेचे यादनीक जायते गांवांनी वावुरतात आनी तांकां असलो अणभव जायतो आसा. आयज जायते खेडे गांवांनी आपल्या अणभवा वरवीं, आपल्या जिविता वरवीं हे बरे मिसांव तांकां परगटूंक जायती बदलली आमचे यादनीक आनी मातृभुमींनी हाडलेली आसा. मोगाचे भाव भयणीनो, आयज आमच्या जिवितांत आमी कितें घेतले? हांव आनी तूं कशे भाशेन धिरादीक गोवाई जेजूचे आमी जातले? आमकां घोडी हांगा थंयसर दुसऱ्या मिसांवाच्या गांवांनी वचपाची गरज ना, पूण आमचे कुटुंबांतूच आमी कशे भाशेन हे जेजूचे मिसांव परगटतले? आयज जायते कुटुंबांनी आमी पळयता तेरसाचें मागणें जायना. जायते कुटुंबांनी आमी पळयता पवित्र पुस्तक वाचप जायना. भुरग्यांची आदी आमी बरी देख दिताली ती आयज जायना. आमचो तेर्स सादी दोतोन कुटुंबांतूच सुरू जाताली. ते एक व्हड मिसांव आमच्या आदल्यांनी आमकां फावो केल्लें, पूण तें आयज आमकां दिसना. प्रितीचे भाव भयणीनो, आमच्या भुरग्यांची बरे भाशेन वाड करतली जाल्यार जे मिसांव, जी शिकवण जेजून आमकां दिल्ली आसा, जी पवित्र सुबेची दोतोन आसा, ती आमच्या भुरग्यांक आमी बरे भाशेन शिकोवंक जाय. आनी तेन्नाच की आमच्यान म्हणूंक जाता, हांव आनी तूं बरे तिरातीक घोवाय आमच्या कुटुंबांतूच जाता. प्रितीचे भाव भयणीनो, सुपयतना कांय दीस फाटीं जेमिमा हे आमचे भारताचे वूड क्रिकेट प्लेयर सेमीफायनल खेळटाना ताणें आपली एक इंटरव्यू दिली. आपूण क्रिस्तां खातीर हो वावर केला, क्रिस्तां खातीर आयज आपूण जैतिवंत जाला. पूण ताचेर जायते भावा भयण्यांनी असले तसले कमेंट्स मारले आनी ताका एके भाशेन जिवितांत निराशी केले. जरी तर तूं सेमीफायनलाक इतलें बरें खेळ्ळें जाल्यार फायनलाक तुजे लागीं कित्याक घडोवंक ना? असले ताचेर जायती गाराणी घालूंक लागली. पूण ह्योच तरी जेजूचो वावर, जेजूचें उतर फुडें परगटूंक फाटीं सोडली ना. धीर घेवन, गोठाय घेवन फुडें सोडली. तर प्रितीचे भाव भयणीनो, असलीं जायतीं मनशां आयज आमचे मदें आसात. तर हे मिसांत आमी वांटो घेतना थोडेच वेळान जेजून ह्या सोऱ्या रुपान ह्या आल्तारार येतलो. आमचें जिवीत ह्या आल्तारार भेटुया आनी आमकां सोमेस्तांक जेजूचे बरे धिरादीक गोवाय जावूं हे मिसांत जेजूची कृपा आनी बोळ आमकां सोण एकल्याक मागुया. उबी रावया. हे वेळार कांय आमची मागणी मान्यव नागलेल्या वरवीं जेजूक आमी भेटोवया. मेसावाच्या गांवांनी काम कोत्ताना जायते धर्म परगटणार आपल्या जिवाची पर्वा करिनासतना जेजूची बरी खबर परगटूंक वावुरतात. तांच्या वावराचेर आशिर्वाद घाल आनी तांच्या
कोश्टा वेळार तांच्या आदाराक पावोन बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. जायती आमची क्रिस्ती भाव भयणां आपल्या भावार्थाक लागून दुमाळो आनी पिडापीड सोंसता. तांकां राख आनी सांबाळ आनी आपल्या भावार्थान ती तीर आसूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. दर एक क्रिस्तांव आपल्या बावतिस्मा वरवीं एक मिशनार. तर आमच्या बऱ्या क्रिस्ती जिविता वरवीं जेजूक परगटूंक आनी ताच्या धिरांदीक गोवाय जावंक बोरवशान जिविताची यात्रा करूंक कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. मानेवंत आग्नेलान आपल्या मिशनरी वावरांत दुबल्यांक धाकट्यांक आनी दुखेस्त जाल्ल्यांक बुजवण दिली आनी पिडेक सांपडलेल्यांची मोगान आनी आपुरबायेन सेवा केली. ताचे भाशेन आमी देवाचे काकुतीची मिशनार जावंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. भोव सुरकीचे बापा, ह्या आमच्या भयण्यांनी केल्ली मागणी आयकून घे आनी आमच्यो जण एकल्याच्यो कासकी करचो तूं स्विकार कर म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देणी आमची भेटून काढाव आमची काळजां तातूंत घालता. आमची मोना दुखोर पिता स्वीकार कर म्हूण प्रार्थून मागता. ओवा उंडो आदार हाडटा दागाचो रोस समोर पिता. आमचे सुख दूख सोड पेटोयता मानून घे म्हूण विनोद कोता. आमचो उंडो मोदोतलो जेजूची कूड तो जातलो. आमकां पोतून तो मेळटलो जेजू आमचे काळजातलो. म्हजे बाबा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सूर पृथ्वीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर म्हूण मानून घेव. भोव दयाळ बापा, आमी खालतीपणी भेटयता ती मागणी आनी दानां दुलोबायेन मानून घे. तुजी विस्वाशी सेवा करून दोगणी भोगतात ती तुज्या पुता जेजूच्या योजनांत आपणांत वांटो मेळ्ळा म्हूण आनी तुज्या विसरलेल्या भुरग्यां सांगाती आपली नांवां स्वर्गार बरयल्लीं आसात म्हूण संतोशान बरूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नवी. आमेन. सुरवेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पृथ्वीदार आनी सासणाच्या देवा, सूर काळी आनी सूर तय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोर ओपता. जिव्या बावार्थान ताची पुनर्जीवन पोण पोर घडटा.
तीर बरोवशान ताचे मोहिमेवंत येण्या कोंतरेकता देखून आतां देवदूतान भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Ola tuya voy boa, usurgi, tuka soy. Sorves por navi, yeta taka soy, usurgi, tuka soy. बाबा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोस्ट मरण सुसूंक विच्या आदी ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वसून तो मुडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची बसत समोर पळोवची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें मोगसणें मेळच्याक तुमची बसत आनी सोमेस मनशा बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavardasu good purgotuya Sumya Jizuma mi ondokata Ani ekaji lepietao Ditles pauki tu voivoa Jesu Ami tuje monon purgota बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविता सोंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रिथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिपनेरी आमच्या गवणी बापा, सिमेव आमच्या आदारी गवणी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. आमचे पिलाचे संस्थेचो वांगडी मिसियोनार लॉरेन्स सोकोरू दामाव नागरा वेली हे मिसावांत वावतान अंतरलो. ताचे मरण आयज सांजे दामाव पिक्यानो वैस्माव दामांचो जातलें हे आमचे मिसियोनार पाद्री लॉरेन्सा खातीर मागुया.
आनी पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा आनी भयणीची कापलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टाक वतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन दोड दोतां आनी सोल काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासऱ्यांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सुरबोधवेदार बापा सुरवंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुडवंडऱ्याची आज्ञा मनान धरून वावरतान आमी प्रार्थना करतना मिसावाच्या गांवांनी वावुरतल्या भावा भयणां पासून किरीत हे मागणे हे वेळार आमी भेटोवया. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताणल्यान पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दयाळ करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्त चेण्याक आमी बरो वशान उतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थ्यांचेर दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जशी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन जेजूची शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकळूत कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. Pojni, ami sogli, sorves poraci burgi, Jezu ba, somes taco ba, bapujam so,
कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो केल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले एकूच कान आमच्या आत्म्यान एकूच मोग आमच्या काळजान एकूच जीव आमचे सोबे सोमेस्तांक देवा रुपे कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले वेगळोचा काडून वयलो सगळ्याचो एकचार जालो दुस्माना वेंगेन घेवया मोगानूच जिवीत सारया कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले कोरात मोग एकामेकाचो जसो हांवें केला तुमचो पेल्याक तुमी कोता तितले कोरे सांगता म्हाका पावले मोगाच्या बाबणीनो जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेतला हे वेळार आमी आमचे दोळे बंद करुया आनी काळजांत आयलोल्या जेजूक आमी दिनवासुया प्रार्थया प्रितीचे बाबा हे संस्काराची शक्तीन तुझे चाकरांक स्वतान तीर कर तुझे पुता फाटल्यान आपलो कुरीस घेवन वेतोल्या आनी ताची पासत कोश दोग भोगतल्या तुझे भावार्थ्यांक विघ्ना मदें संतोश दी आनी क्रिस्ती भावार्थाक साक्षी दिवंक तांकां गोठायेन भर हे आमी मागता तुझे पुता
जेजूची नवी. आमेन. बसूया. मोगाच्या बाबडीनो आनी पावट तुमकां सगल्यांक ह्या पिलारच्या दोंगरांत आमी येवकार दिता. पिलार सोस्तेच्या नांवान आमचे दिनवास फादर रिगोरीन डिकोस्ता आनी ह्या मिसाचे येजमानपण चलयतल्या फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीसाक आनी तुमच्या फिरगोसकारांक मानयोत आग्नेलाच्या विनोनीन तुमचे देवान बापान आशिर्वाद घालो म्हूण आमी मागता. कांय कोलोन्यो आसात. मानयोत आग्नेलाच्या फेस्ताच्या दिसा तुमची केरीत इतेसांवा पासत मिसा आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. कोंकणी बायबल डायरी 2026 ती विक्रेक आमच्या पुस्तकशालांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क हातूंत मेळटा. आमचे पिलाचे संस्थेंत पात्री जावं सोदतल्या सेमिनारिस्टांक तांच्या शिकपांत आनी आकारणीत आदार दिवंक कोणाकूय खोशी आसा जाल्यार आमचे बसस डेस्क ऑफिसांत वचून मेळचें. तशेंच आमच्या फादर आग्नेल ऑर्फनेजींत शिकतल्या अनाथ भुरग्यांक आदार करूंक सोदतल्यांनी आमच्या ऑफिसांत वचून तुमचो आदार दिवं येता. फाल्यां नोव्हेंबराचेर 20 मानवंत आग्नेलाचो 98 पुण्यातीचो दीस. मिसा सकाळीं 5:30, 6:45, 8 o'clock आनी दोबाचीक सांगाती मीस आसतलें 9:30 वाजता. भोवमानीस बिशप डॉमिनिक सावियो फेर्नांडीस मुखेल यादनीक आसून पेटयतलो. फाटले 9 दीस तुमी भावार्थान आनी व्हडा भक्तीन हांगा आयल्यात. तशेंच फाल्यांच्या दिसा तुमकां सगल्यांक ह्या दोबाचीक मिसांत वांटो घेवंक आमचें आमंत्रण. दोबाचीक मिसा उपरांत 11:30 मीस आसतले आनी सांजेचे मिसा 4, 5:15 आनी इंग्लीश भाशेन 6:15 मीस आसतले. सेमिनारीच्या ग्रावंड फ्लोरार पिलार मिशन एक्झिबिशन तयार केलां. पिलारचे मिशनार वेगवेगळ्या गांवांनी भारतांत आनी परदेसांत वचून जेजूचे शुभ वर्तमान परगटात. त्या गांवांतली संस्कृताय ह्या एक्झिबिशनांत दाखोळ केल्या. मागता तो तुमी थंय वचून बरे भाशेन पळोवंक. वावरेड्याचो इश्ट हें साठोलें दर ब्रेस्तारा पिलाची संस्था ते उजवाडायता. तुमच्या सबस्क्रिप्शनाच्या आदारान हें कोंकणी पत्र तुमच्या आदारान पिलार संस्थेचो वावर फुडें व्हरूंक सहकार मेळटा. वावरेड्याच्या इश्टाचे सबस्क्रिप्शन दर वर्साक ₹250. हें आमचें कोंकणी पत्र आनी कोंकणी भाशा फुडें व्हरूंक तुमचो सहकार मेळटलो म्हूण आमी आदीं फुडें देव बरें करूं म्हणटा. पिलारचो कोवेत हें पुस्तक आमच्या सुपुल्या पिलारचो इतिहास आमकां दाखयता. तशेंच मानवंत आग्नेलाच्या जिविता वयर कोंकणी आनी इंग्लीश पुस्तकां आमच्या पुस्तकशालांत विक्रेक मेळटा. ती घेवन ताच्या जिविताची देख घेवया. अंडरस्टँडींग वॉट वी सेलिब्रेट हे पुस्तकार पवित्र मिसाचे भाग आनी आमी मिसाचे भेटेन कसो वांटो घेवचो हाची म्हायती दिल्या. तुमचे लागीं मागता हें पुस्तक विकतें घेवन तुमची भक्ती ज्ञान वाडोवचें. तुमकां कोणाकूय पांडोलाचो वो फेस्ताक फुलांचो खर्चो दिवची खोशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसांत दिवं येता. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानवंत आग्नेला वरवीं देवान तुमचेर आनी तुमच्या गोरेब्याचेर आशिर्वाद घालो म्हूण मागता. नोव्हेंबराचे 20 तारखेर मानवंत आग्नेलाच्या 98 पुण्यातीच्या दिसाक ताच्या मानाक सांजेच्या 8 वाजता फादर आग्नेल स्कॉलाच्या हॉलांत बोरवोसो आमकां फोटोयना फ्री तियात्र आसतलो. बरयणार डॉमिनिक कार्वालो. मोगाच्या भयणी भावनो, मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमकां जायते जाणांक देणी फावो जाल्यात आनी आयज हातोनेत आजवादो उतोड्डातावन आयज आमकां अशें सांगता. म्हाका एक फायब्रॉयड जालो आनी ऑपेरासांव करून काडलो. उपरांत 2 सिस्ट जाले, तेवूय ऑपेरासांव करून काडले. एका वर्सान स्कॅनिंग केलें
आनी परतून फायब्रॉयड आनी 2 सिस्ट मेळ्ळे. बोयज सांगूंक लागलो परत ऑपरेसांव करूंक गरज म्हूण. मुझेर आकांत आयलो आनी पिलार येवन भावार्थान मानयोंत आग्नेला लागीं मागले आनी ताचे पोंडाची माती उदकांत फिरोवन पिली आनी ऑपरेसांव नासतना बरें कोर म्हूण मागलें. परत स्कॅनिंग केलें आनी फायब्रॉयड आनी 1 सिस्ट नाच जाले. दुसरो सिस्ट जिरोन इलो उरलो. ते पासत ऑपरेसांव करची गरज ना म्हूण वैजान सांगलें. हांव जाणा हो एक व्हड उपकार मानयोंत आग्नेलान म्हजे तांय केला. ते पासून हांव काळजांत तावन दिनवासतां आनी ताका बेगीन 7 मान फावो जावंक मागता. वय म्हज्या भयणी भावानो, हें धीर भावार्थान केलोलें मागणें देव आयकता. आनी आयज होच धीर भावार्थ घेवन आमी ह्या पिलारच्या दोंगरांत आयलेलीं आसा. आमच्या काळजांत आनी आमच्या मनांत जायतीं असलीं आवंडे आसा, जायते आमची इतेसांवां आसा. हीं सगलीं आमी एकठांय करुया आनी भावार्थान मानवंत आग्नेलाच्या मजतीन आमी आमच्या सुर्गीच्या बापाच्या हातांत आमी घालुया. सगलीं उबी रावया. उपकार मेळोवंक मागणें. सोद पदवीदार देवा, आमच्या सुर्गीच्या बापा, आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांदावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उद्देशी ओचोऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परेन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानिवंत आग्नेन एक नमुनो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुजे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मानवंत आग्नेन तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनूत बरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजो मान मेळूंक मागणें. म्हजे फाटी मोडया. ओगोनीत काकलुतीच्या देवा, ओगोनीत काकलुतीच्या देवा, सोरपोट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागतांव व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सोबेचे इगोर्जेचे उगोड पुरगोटणे उद्देशी मागतांव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिढीवंताचे मागणे इगोजीत जातले. सुर्विसपूर तुमची सवय आसूं आनी सूर बुधविधार देव बाप आनी बुध आनी पवित्र आत्मो मानवल आग्नेलाची मजतीन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. उचन्यात क्रिस्ताची शांतीन बरी मिशनार जावं तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. इष्टा आमकां तूं सांडू नाका. ह्या पोतेसांत आमकां धाड, स्वर्गांत तुजो आदार. हे गोंय आमचे बागीचे उंचा मोडाचे देणे. पादाग्नेलाचे पायणे हालूंक ताका भाग मेळ्ळे. पादाग्नेलाचे पायणे हालूंक ताका भाग मेळ्ळे.